कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैविक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव दैवीक मिसां हाडू बेसांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैविक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्या तर वावुरया जावंक आमचें कारण जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो देवाचें उतर आयकून नियाळ करूंक आनी तेंच उतर आमच्या चलत्या जिवितांत जियोंक आमी आयज थंय सवया जुआंव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वळी 19 आनी 8 पर्यंत कोण तूं म्हूण विचारूंक सुदैवानी जेरुसलेमांतावन ह्या सकांक आनी लेवितांक धाडलेल्या वेळार जुआंव दिल्ली साक्ष ही हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितेंच लिपयनासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें तर कोण तूं एलिया म्हूण ताणें ताका विचारलें तूं एक प्रवादी न्हय म्हणालो तो ताणें परत्यान विचारलें तूं एक प्रवादी ताणें जाप दिली हांव न्हय ते म्हणाले तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग आमकां धाडलेल्याक आमी पाटी जाप व्हरूंक आसा तुजे विशयान तूं कितें म्हणटाय जुआंव तांकां इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली सोम्याची वाट नीट करा म्हूण अरण्यांत बोब मारतेल्याचो ताळो हांव धाडलेल्या मदें थोड्या फारिसेवांच्या पंगडांतले आसले तांणी जुआंवक अशें सवाल केलें तूं क्रिस्त न्हय एलियाय न्हय प्रवादी न्हय म्हणटाय कशें तर तूं स्नान दिताय जुआंव तांकां जाप दिली हांव स्नान दितां उदकन पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात तो म्हजे उपरांत येता तरी पूण ताच्या वनाचे कड सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय हें बेतानियन योर्दान न्हंयच्या पेल्या तडीर जुआंव स्नान दिवन आसलेल्या कडेन घडलें देवाचें उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो स्नानीक जुआंव विशीं आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकलें आदली दोतोन सवालां रुपी आसली आमकां सर्वांक प्रत्येक रितीन ल्हान भुरग्यांक जिखून दवरूंक सलीस जातालें थंयसर आसलें त्या बुकांत आसलें पयलें सवाल हे तूं कोण आनी ताका आसली जाप हांव एक क्रिस्तांव दुसरें सवाल तूं कित्या खातीर क्रिस्तांव आनी ताका आसली जाप ही देवाक वळखूंक ताचो मोग करूंक ताची साखरी करूंक आनी मेल्या उपरांत सर्गेचें सूख भोगूंक ही जाप जावन आसली आनी प्रत्येक रितीन ल्हान भुरग्यांक जिखोवन दवरूंक सुलाभ जातलें जेजूची वाड तयार करूंक आयिल्ल्या जुआंव बाप्तिस्ताक जुदेवानी विचारलें तूं कोण तूं क्रिस्त गी तूं एलिया गी तूं एक प्रवादी गी म्हूण ताणें विचार केलो आनी त्या वेळार जुआंवन दिल्ली जाप ही सोम्याची वाट नीट करा म्हूण अरण्यांत बोब मारतेल्याचो ताळो हांव ताचो उलो ताचो ताळो ताचो प्रवाद केवळ ताचे विशयांत न्हय बगार ताका धाडलेल्या विशीं म्हूण हांगासर आमकां स्पश्ट रितीन कळून वेता देखून
लोकांनी ताका प्रवादी म्हूण चिंतलें. स्नानीक जुआंव दिल्ल्या ह्या जबाबांत ताचें मिसांव आटापून आसा. स्नानीक जुआंव जेजू देवाची शेळी म्हूण हेरांक वळख करून दिता. कित्या खातीर एलिया? जुदेवांनी तूं एलिया म्हूण विचारूंक कारण कितें? एलिया क्रिस्ताची वळख करून दिवंक परत येतलो म्हूण आमकां परण्यासुल्ल्यांत आमकां वाचूंक मेळटा. दुसऱ्या रायाच्या पुस्तकांत 2ऱ्या अध्यायांत 7व्या वळींतावन 13 वळी पर्यंत एलिया विशीं आमकां वाचूंक मेळटा. एलिया प्रवादी परत येतलो म्हूण मालाकी पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 3 पळया, सर्वेस परासो वर्तो आनी भिरांकूळ दीस येवच्या आदीं हांव एलिया प्रवादेक तुमचे सरशीं धाडटलो. ही उतरां आमकां मालाकी पुस्तकांत वाचूंक मेळटात. त्या खातीर थंयसर आयिल्ले सुदैव स्नानीक जुआंव सवाल करतात. मोगाचेनो, आज आमी आमच्या जिवितांत पळोवंक तर आज एकल्या थंय स्वार्थ आसा, ओडपण आसा. म्हाका म्हजो म्हणलो स्वार्थ एकल्या थंय राजकारण आसा. हेरां मुखार हांवें ओड जायचय, पदवी, प्रतिश्ठा, शाबासकी हांवें आपणाय जाय म्हणली आशा एकल्या थंय आसा. हांवें काम हांवें कश्ट काण हेरांनी गौरवाक पात्र जायचय म्हणलें चिंताप तें आमचे थंय आमकां एकल्या थंय येजय तर निजायकी तें सुलाबायचें न्ही, तें खंडीत जावन कश्टाचें. हें चिंताप आयच्या शुभ वार्तेंत आमकां स्पश्ट रितीन दिसून येता. जुआंव बाप्तिस्ताच्या जिणयेंत आमकां दिसता. स्नानीक जुआंव तो जेजूचो सैरो. प्रायेन तो 6 म्हयने व्हड. सोम्याची वाड तयार करूंक आयिल्लो आनी वस्तू जावन आसलो ताच्या जिणयेचो शेवट. अरण्यांत प्राजिताची मागण्याची जिणी तो जियेलो. ताच्या वणाचे कट सयत सोडूंक हांव योग्य न्हय म्हणली उतरां ताच्या तोंडांत हांवन आयलीं. कालतेपण ताच्या जिणयेंत आमकां दिसून येता. ओगळीक ताणें आशेवंक ना. सोम्याचे येणे कळीत करचे मिसांव तो ताच्या जिणयेंत सुफळ करता. स्नानीक जुआंव दिल्लो संदेश हो, रस्तो नीट करा. आदल्या काळार उदेंतीच्या गांवांनी रस्त्यार पैन करचें आपायांचें जाल्लें. लोकां मदें पिडा, जिंजवार, पैन हें सर्व कश्टांचें जिवीत जावन आसलें. साद्या रस्त्यांनी गाडवां आनी बैलांच्या गाडयेर लोक पैन करतालो. थोडे रस्ते केवल रायांक मात्र सीमीत जाल्ले. राय थंयसर येता आसतना थंयसर दोंगरो रयताले आनी राय येवचो आसा म्हूण थंयच्या लोकांक कळीत करताले आनी ते रस्ते रायाक मात्र सहज जाल्ले. राय येवंक मात्र ते रस्ते उपयोग करताले. पूण हांगासर स्नानीक जुआंव सांगता, तुमचे रस्ते सारके करा. येवंक आसच्या महान रायाक रस्तो सारको करूंक स्नानीक जुआंव थंयसर आसलेल्या लोकांक उलो दिता. जेजू क्रिस्ताची वाट तयार करूंक आयिल्लो महान प्रवादी जावन आसा स्नानीक जुआंव. माते लुकाच्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा 7व्या अध्यायांत, मनशा सैमांत जल्माल्ल्या मदें जुआंव प्रास व्हरतो दुसरो ना म्हूण जेजूनच सांगलें आसा. 2 वर्सां आदीं आपलें बोट जोखून देवाच्या शेळयेक परगटलेलो प्रवादी हो प्रवादी सत उलयलो, नितीन जियेलो. देवाच्या राजाची बरी खबर परगट केली. कलतेपणी जेजूक स्नानीक जुआंव स्वागत केलो. ताचें जीवन कशें आसलें? खऱ्या लोवांचें वस्तुर्थ न्हेसतालो, चामड्याचो पाटो पेंगडाक बांदतालो, देंपे आनी रान मोव ताचें कान जावन आसलें. सत न्हीद उखलून धरलेलो धैर्यादीक वीर हो. साधुसेव आनी परिसेवाचें
कपटपण ताणें खंडन केल्लें आसा. हेरोदरायेचें अनितपण आनी अनैतीक संबंद दक्ष नासतना ताणें खंडन केलें. हेच खातीर जुआंव मार्तिरांचें मरण मरूंक सयत तो तयार जाता. सो तकलोन दर मेस्सियाच्या राजाक एक गट बुन्याद घालता. हांगासर आमी पळयता स्नानीक जुआंव दिवचें स्नान केवल सांकेतीक मात्र नितळायेचें जावन आसून जिनी परिवर्तनाक आनी पातकाक फाट करून मेस्सियाच्या राजा तेवशीं सोमकोंक ताणें दिल्लें आपोवणें. स्नान आसलें पवित्र स्नान वा संस्कार जावन जेजून ताचे उपरांत त्या नंतर उबारलेलें म्हूण हांगासर आमी स्पश्ट रितीन समजूंक जाय. स्नानीक जुआंव जिनी बदलपाक उलो दिवंक कारण कितें? फारिजेव आनी सादुसेव जुदेव धर्मांत दोन प्रमुख पंगड आसले. फारिजेव नियमशास्त्र पाळटाले तरी तांच्या आपस्वार्थाक लागून तें तांच्या जिवितांत फायद्याक पडनासलें. आपूण नितीवन म्हूण ताणें चिंतल्लें. आमी हेरां बरें न्ही, आमी बागेवन, आमी बरे मनीस म्हणलें चिंतप तांच्या मतींत स्पश्ट रितीन रिगून गेल्लें. आनी जेजू तांच्या जिणे रिती विशीं खंडन करचें आमकां लुकाच्या 19व्या अध्यायांत आमकां स्पश्ट रितीन कळून वेता. फारिजेव आनी सुंकाकार ह्या ओपारींत फारिजेवांचें जिवीत कशें आसलें म्हूण तो जेजू कळीत करता. सादुसेव जुदेवा मदलो राजकीय पंगड जावन आसून पुनर्जिवनपण आनी सबार धर्मीक आचारान ते पाळिनासले. जुआंव तांकां कठीण उतरांनी जागयता. आग्याच्या पिल्यानो म्हणलो उतरां आमकां थोड्या पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. स्नानीक जुआंव जें कितें सारकें नातलें, जें कितें बरें नातलें तें स्पश्ट उतरांनी तांकां कळीत केलें. तें तांचें जिवीत ताणें खंडन केलें. अब्राम आमचो बाप, अब्रामाची संततीची म्हणल्या कारणाक लागून जुदेव लोक बाचाव जावचो ना. आमी कितें करूंक जाय? पाताक क्रोडून जिणी बदलोवची गरज आसा, एकल्याक गरज आसा म्हणलो संदेश स्नानीक जुआंव दिल्लो आसा. म्हज्या फाटल्यान येता तो, ताच्या वानाचे कट सयत सोडूंक हांव योग्य न्हय. स्नानीक जुआंव स्पश्ट जावन आसलो की तो एक फकत क्रिस्ताच्या येण्याक तयाराय करूंक आयिल्लो. आपणान दिवचें स्नान फकत पाताक रोडून जिणी बदलूंक एक संकेत मात्र. हो विशय स्पश्ट रितीन कळीत आसून ताचें मिसांव स्पश्ट रितीन ताणें त्या काळार त्या लोकांक कळीत केलें. हांगासर आमकां स्नानीक जुआंवची ल्हानविकाय स्पश्ट रितीन दिसून येता. मगचेनो संवसारी संगतीक मेतेर जातना आमच्या अंतस्करणाचो ताळो अरण्यांत बाब मारच्या ताळ्या बरी जाता. तो आयकूंक, तो नियाळ करूंक सबारपोटी आमी सुकतांव. मरये मायेन आनी स्नानीक जुआंव आपापल्या रितीन जेजूच्या येण्याक तयाराय केली. जेजून तांकां दिल्लो तो संदेश तांच्या जिणेंत पाळूंक ते मुखार सरलीं. मरयेन आमी पळयता सेवेद्वारी गुपीत आपल्या गर्भांत जुआंव पवित्र स्नान दिवन परगट रितीन जेजून ताका दिल्लें तें मिसांव ताणें परगट केलें. जेजूचो ताळो एक दीस आमच्या जिवितांत एक दीस आमी आयकूंक जाय. पवित्र स्नान घेतलें आमी सर्व आनी एक स्नान जुआंव जावंक आमकां आपोवणें लाभलां. ताळो नासलेल्यांक ताळो जावंक, आमच्या आचरणाक आनी जिणेक ताळ पडची जिणी जियोंक आमकां आपोवणें हें लाभलां. एकल्याक लाभलां. पवित्र स्नान स्विकार केल्ल्या आम्हा सर्वांक हें आपोवणें लाभलां. हें मिसांव आमकां दिलां तें आमी संपूर्ण रितीन स्पश्ट चिंताप मतीन दवर हें मिसांव आमी मुखार सूंक आसा. आमी पळयता लोंकाड उपयोग करिनासल्यार तें मातीक येता. बूक आमी वाचिना तर कीड येता.
घरांत बांदलेल्या घरांत आमी रावणा तर तें घर पणगेल पडटा. देवान दिल्ली सोडवून आमी आमच्या जिवितांत स्विकार केल्या पूण ती आमी जियेनाव तर ती निर्फळ जाता. तो संदेश आमच्या जिणेक लागू जावचो संदेश जेजून आमकां दिला. तूं आमच्या जिणेंत जियेल्यार मात्र आमी आमच्या जिवितांत फळ जोडूंक शकता. आमचें जिवीत स्पॉन्जा भाशेन जे आमी बरें तशेंच पाड आमी स्विकार करूंक शकता. बरें तशें पाड आमी जिरयता. आमचें काळीज बरें तशें खोटें स्विकार करता. पूण थोड्यो संगती आमी विसरूंक नजो. आमचें जिवीत वायट संगतेंत आमी मेतेर करिनासतना, वायट संगतेक आमी लब्ध नासतना जें कितें बरें, जें कितें आमचे जिणेक लागू जावचें तें आमी मोतीन दवरून त्या प्रकार आमची जिणी मांडून हाडूंक आमी हर एक दीस मुखार सरूंक जाय. एक सादेन दृश्टांत हांव तुमचे मुखार दवरतां. चिंतया, एक व्यक्ती रुखार सोडला आनी सकयल आसलेलो व्यक्ती ताका सांगता, वयर आसलेल्या व्यक्तीक, तूं वयर तावन सकला उड. आमी जाणा वयर आसलेलो व्यक्ती खंडीत जावन वयर तावन सकला उडना, कित्याक ताका मात्र कळीत आसा वयर तावन सकयल आसली ती गुंडाय. वयर तावन तो उडलो तर खंडीत जावन हात वा पाय वा ताच्या कुडीक कितें तरी बाधक जाता. जो कोणाक देवाच्या उतराची गुंडाय, देवाच्या शिकवणेची गुंडाय कळीत आसा, ताका मात्र जिणेंत स्पश्ट दिश्टावो घेवन शेवट जोडूंक साध्य जाता. हर एकल्यान आमी जेजूच्या उतराची गुंडाय मागणे आनी ध्याना मुखांतर आमी जोडूंक जाय. ते केवल बूक वाचून वा डिग्री जोडून मात्र न्हय, आमी देवाच्या उतराची जनवाय हर एक दीस मागण्या मुखांतर, ध्याना मुखांतर आमी जोडूंक जाय. त्या वेळार मात्र त्या उतराची गुंडाय कितली म्हूण आमकां कळीत जाता. देवाची शेळयेक वळखूंक स्नानीक जुवावन ताचें मिसांव संपूर्ण रितीन कळीत केलें. हेंच मिसांव आमकां लाभलें आसता. तें आमच्या जिणेंत पाळोवंक, जेजूक आमच्या जिणेंत वळखून घेवंक आमी आमच्या जिणेंत हर एक दीस मुखार सरूंक जाय. हांव कोण म्हूण स्पश्ट वळखून म्हज्या बेसा प्रकार म्हजी जिणी मांडून हाडूंक हांवें मुखार सरूंक जाय. जिणी परिवर्तन म्हळ्यार वायट करचें सांडचें आनी बरें करूंक पळोवचें, खोटेंपण कान उडोवचें, न्यायनीत सोंसची कश्टतल्यांक आदार दिवचो. तातूंत आठापून आसा आमच्या जिणेचो नीज संतोश. देखून आमी इंग्लिशान म्हणटा संतोशाक आनी एक शब्द जावन आसा जॉय. हातूंत 3 अक्षर आसात, जे, ओ आनी वाय. हांगासर जे जावन आसा जिजस, जेजू. आमच्या जिणेंत जेजूक आमी पयलो जागो दिवंक जाय. आनी दुसरें अक्षर आसा हो. हो म्हळ्यार आदर्श. जें कितें आमी जेजू तावन अनुभव सोडता तो आमी हेरांतय वांटून घेवंक जाय. कित्याक देवान आमकां 2 उपादेश दिल्यात, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. देवाक आमच्या जिणेंत प्रमुख स्थान दिवन आमकां देवा तावन लाभलेलो तो संदेश, तो अनुभव आमी दिसान दीस हेरांक वांटूंक जाय. आनी तिसरें अक्षर जावन आसा यू. यू जावन आसा हांव, आमी. आमी केवल सबारपोटी म्हाका म्हज्या जिविताक आमी पयलें स्थान दिता, पूण जेजूक पयलें स्थान दिवन तो अनुभव हेरां संगी वांटून आनी अखेरेक आमचे पासत मागूंक आमच्या जिणे परिवर्तनाक आमी मुखार सरूंक आयचो वांजेल आमकां उलो दिता. आमी जाणाव हर एक दीस आमी पवित्र मिसाच्या ह्या संस्कारांत भाग घेता. जेजूक भेटलेलो व्यक्ती जिणेंत परिवर्तन जोडटा. हर एक दीस पवित्र येवकारिस्तांत 4 रुपांनी जेजूक आमी भेटता. तांतलें एक रूप जावन आसा उंडो आनी वायन. बावार्थाचो गूट आमी परगटतना सोमी नव्यान येतलो म्हूण बावार्थान आमी गायन रुपार परगट करता, उद्गारता. आनी हो उद्गार आमकां
वावरतान बरोवशान जियोंक उलो दिता, जिनी परिवर्तनांत बदलावन हाडूंक आमकां दिल्ली ती जिणी संपूर्ण रितीन जियोंक आमकां मेळिल्लो तो संदेश आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी जियोंक आमी प्रयत्न करया. स्नानीक सुवाव ताचे मिसांव ताका सुलाबायचें जावंक ना. एक जोगत्या मिसांवा खातीर ताका आपोवणें दिल्लें, पूण जें कितें ताचें मिसांव जावन आसलें ताणें समजून घेतलें आनी कश्ट संकश्टा मदें शेवट जोडूंक ताका साध्य जालें. आमकांय एक मिसांव आसा, पूण आमच्या जिणे पयनार आमी मुखारसून वेता आसतना साबार पोटी आमकां कश्ट तशें भोगता. म्हज्या जिणेंत तें मिसांव करूंक म्हाका साध्य आसा गे, पूण देवाच्या कृपेन खंडीत साध्य आसा. कश्टा संकश्टा मदें आमी हो शेवट जोडूंक आमकां साध्य आसा. आमकां लाभुल्लें तें मिसांव धैर्यान उर्बेन देवाच्या सक्तेन देवाच्या कृपेन करूंक जेजूचो आदार हर एक दीस मागण्या मुखांतर युकारिस्ता मुखांतर आमी मागून घेवया. देव आमकां सांगत दितलो, ताच्या कृपेन भोगतलो. पावलून ताच्या कश्टा संकश्टा मदें देवातावन कृपा मेळ्ळी, कृपा मागून घेतली. तुजी कृपा आसल्यार पुरो. तीच कृपा आमच्या जिवितांत सक्रामेंता मुखांतर मागण्या मुखांतर ध्याना मुखांतर आमी मागून घेवया. जेजू आमकां सांगत दितलो, कृपेन भरतलो आनी आमचे मिसांव संपूर्ण रितीन मुखारसून व्हरूंक आमकां आदार दितलो. तीच कृपा आमी आयच्या दिसा मागण्या वेळार मागून घेवया. आमेन. Jesu